बेजीक प्रॉब्लेम आमच्या जिवनांत हेरांनी बरें जाल्यार आमकां पळोवंक नाका, हेरांक अप्रिशिएट केल्लें आमकां पळोवंक नाका, हेरांक ताचे विशयान बरें उलयल्लें आमकां पळोवंक नाका. त्या देखून आमी कितें जालें म्हणटा तो तितलो बरो जाल्यारी म्हणल्यार अक्षर जालें, जाल्यारी म्हळ्यार कालें, जाल्यार म्हळ्यार वो मनीस सारको ना म्हण आमच्या मतींत ऑलरेडी आमी हेरांच्या मतींत घालच्याक प्रयत्न करचे. तर हेरांक न्ही संतोश पावतना, हेरांक बरें जाताना, हेरांच्या जिवनांत अभिवृद्धी जाता आसतना, हेरां उंचल्या मट्टार पावता आसतना आमी संतोश पावल्या तर हांव तांकां एक भाव या भयण जावंक पावता. भाव या भयण म्हळ्यार भाव या भयणीचो संबंद कितें? भाव या भयणीचो संबंद मोगाचो असो अर्थ, मोगा संबंद तो, रक्ताचो संबंद तो. तर क्रिस्तांव समर्थेंत आसले हर एकी म्हाका भाव आनी भयण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोमेच्या वर्त्या आजारपणांत आमी आसा. परत ह्या शिकोवणेक तुमकां व्हरतो स्वागत हांव मागतां. जायतें बरेंपण देवान आमकां केल्लें आसता. देवाक आर्गां आनी देवाक होगलाप आमी दिवया. आयचो दीस देवाच्या हातांत आमी घेतला आनी तो दीस भोव अपुरबाय तरान वॉट वी मेक अप इट इज आवर गिफ्ट टू गॉड. त्या देखून आमी आमचे दीस बऱ्या तरान करसूंच्याक, बऱ्या तरान उपयोग करच्याक आनी ह्या दिसा देवाक ओगळेक आमी फावो करच्याक, सोम्याच्या वर्त्या आदारान जियोवच्याक ताणें आमकां आपण दिलां तें आमी घेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, C.S. लुईस एक बरयणार म्हणटा, हांवें धर्म विंचला तर तो संतोश हाडटा म्हूण न्ही. I chosen religion not because it gives me happiness or joy. धर्म संतोष हाडटा म्हणून चिंतून आमी क्रिस्तांव धर्म विंचलो तर तो आमकां संतोष खंडीत दिना. तो संतोष आमकां दिना. कित्याक म्हळ्यार तो धर्म संतोष दिता म्हूण आमी पातयल्या तर तें सारकें न्ही. पूण आमी धर्मांत आसून संतोष भोगूंक जाता गी म्हणल्या विशयांत आमी पळयलें जाल्यार खंडीत जावन आमी धर्मांत आसून संतोष भोगूंक जाता. तर आमच्या जिवनांत आमी जायते चॉयसीस करता, क्लासिफिकेशन करता आनी अशें आसतना आमच्या जिवनांत क्लासिफिकेशन आनी चॉयसीस करता आसतना आमकां ते खरो संतोष हाडूंक पावता गे म्हणल्या विशयांत पापा फ्रांसीस येत्त दिसांनी हाव टू बिल्ड अप रिलेशनशीप म्हणल्या विशयांत जायतें तो उलयता. आनी अशें आसता पापा फ्रांसीस म्हणटा, तुवें एक भाव या भयण जाय या दुस्मान जाय. दोनूच चॉयस तो म्हणटा. देर आर नो अदर चॉयस. आयदर यू हॅव टू बिकम ए ब्रदर or sister to someone or you have become an enemy to someone. पापा फ्रांसीसचे वर्ते उल्लेखान आमी पळयलें जाल्यार आमकां दुसरी वाट एक्चुअली ना. एकच वाट विंचूं, एकच भाव आनी भयण जा या दुस्मान जा, इतलेंच ताणें म्हणचें. आमचो संबंद पळयतना आमी कितें करता? आमी आमच्या संबंदांत हर एक लेगी भाव आनी भयण म्हूण लेखता गी, हर एक लेगी दुस्मान म्हूण लेखता गी. आतां पापा फ्रांसीसान म्हणल्या प्रमाणे तुका एकच चॉयस आसा, एकच तुवें भाव आनी भयण जाय या तुवें दुस्मान जाय. तुवें दुस्मान जालो जाल्यार भाव आनी भयण म्हूण तूं लेखिनाय, या भाव आनी भयण म्हूण हर एक लेगी तूं लेखलो जाल्यार तुका दुस्मान ना. यू डोंट हॅव एनी एनिमीज. आनी तशें आसता आमकां चड जावन आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कितें आसा, पयसिलीं आनी लागसिलीं म्हूण आमी सदांच घेता. पयसिलीं ही म्हजी लागसिलीं सैरी, ही म्हजी पयसिलीं सैरी. पळय तेंच ऑलरेडी आमी क्लासिफिकेशन विंगड पण करून जालें. आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी विंगड करता आसतना चिंतिना. पूण आमकां पापा फ्रांसीस म्हणटा, क्लासिफिकेशन तुवें केल्ल्या तेन्नाच तुवें तांकां विंगड करन जालें. आमी थोडे फावटी जियेत आसतना पयसिलें लागसिलें म्हूण जियेता.
आमच्या संतोषा खातीर आमी थोड्या संस्थांनी संघ संस्थांनी जॉईन जाता जावंक पुरो विमेन्स ग्रूप जावंक पुरो स्त्रियांचो पंगड जावंक पुरो लायन्स क्लब जावंक पुरो रोटरी क्लब जावंक पुरो आमचे संघ संस्था आसात OFS वर्द जावंक पुरो तशेंच सेंट विन्सेंट डी पॉल सोसायटी जावंक पुरो आमच्या लिजन ऑफ मेरी अशें नानांता तरांच्या संघ संस्थांनी आमी मेळटा आसतना आमी एकामेका सांगाता मेळटा आनी हातूंत आमकां कितें मेळटा की म्हळ्यार हातूंत आमकां थोडो संतोश मेळचे खातीर आमचे टेस्ट कशी आसा एकामेका सांगाता मेळोंक विविंगड तरान आमी एकामेका सांगाता मेळटा आसतना आमच्या जिवनांत आमी एका तराचो सुसेग ह्या संतोष भोगच्याक आमी करता हें जावंक पुरो पूण आमच्या संबंदांत आमी क्लासिफिकेशन पळोवंक जाता की म्हणलें आतां पापा फ्रांसिसाच्या वर्त्या त्या संदेशांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी आमी क्लासिफिकेशन करूंक या वर्गीकरण करूंक आमकां अवकाश आसा की पापा फ्रांसिसान म्हणचे पर्यंत तुजें एकच दोनूच एक वर्गीकरण मात तुवें करियेत एकच भाव या भयण म्हणयत या आनी एक तरान दुस्मान म्हणयत तशें आसता पापा फ्रांसिसाच्या शिकवणेंत आमी पळयलें जाल्यार म्हजें कुटुंब आमचें कुटुंब आमची समुदाय आमचो समाज आनी आंतरराष्ट्रीय म्हजें कुटुंब म्हणटाना हर एक कुटुंबाचें सांगलें म्हाका एकच म्हजो समुदाय म्हणटा आसतना म्हजे कम्युनिटी एवरीबडी इज इक्वल सगळीं म्हजींच तांचो हांवें मोग करूंक आसा आनी तो व्हरतो मोग हांवें करता आसतना सगळें बरेंपण हांवें आपणावंक आसा म्हजी समाज द सोसायटी एवरी वन इज इक्वल सगळ्यांक समानतेन पळोवंक आसा आमी वर्गीकरण करूंक गेल्या तर आमचे थंय नेगेटीव इम्पल्सज ऑटोमॅटिकली येतात वो लागसिलो हें पयसिलें तो म्हाका जाय जाल्लो हो म्हाका नाका जाल्लो अशें आमी वर्गीकरण करता आसतना आमचे थंय नेगेटीव इम्पल्सज चड येवन नेगेटीव इम्पल्सा देखून कितें जाता नेगेटीव इम्पल्सा देखून आमचे थंय दुस्मानकाय वाडटा दुस्मानकाय भरता मोसोर भरता द्वेश हगे हें सगळें आमचे थंय येवचें कित्याक आमी हेरांक दुसऱ्याच रितीर पळोवचें जावन आसा तशें आसता पापा फ्रांसिसाच्या लेखार आमी पळयलें जाल्यार पापा फ्रांसीस म्हणटा तुवें एकामेकाचो मोग करता आसतना तुवें तुज्या भाव या भयण म्हणून लेखता आसतना तुजो वर्गीकरण तूं करिनाय सगळीं तुजींच म्हूण तूं घेताय केन्ना तूं तुजो दुस्मान म्हूण घेताय त्या दळा तुज्या जिवनांत तें दुस्मानपण येता जावंक पुरो मोगाचें न्हू आमी म्हणोंक पुरो म्हाका एकलो मात्र दुस्मान आसा उरयलें सगळें म्हजी एकलोय पुरो तें इट इज टू मच तें सर्तीक कित्याक की म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमकां हांव केदाळ म्हज्या शिकवणेन म्हणटा आमकां केदाळय एक दुस्मान म्हूण एनिमीज म्हणोंक ना कित्याक आमी क्रिस्तांवां जाल्या जाल्यार आमी एनिमीज म्हूण दवरूंकूच जायना जेजून आमकां त्या प्रमाणे एक इशारो दिला आनी देवान कोणाकच एक दुस्मान म्हूण घेवना देवान हर एक लागीं बऱ्या तरान पळयलां देवाच्या वर्ता जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार हर एक ताणें बरें केलां आनी बरें केल्ल्या देखूनच आमकां एकच एका वांजेलाच्या उतरांत सगळो देवाचो मोग ताणें परगट तरान उसारला आमकां तो दिला तेन्ना जावन जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ देवान ताच्या परजेचो ताच्या भुरग्यांचो इतलो मोग केलो की ताणें कोणाचेर नाश जायना जावच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडून एकल्याच पुताक संवसारांत धाडून दिलो कित्याक आमचे नाश जायना जावच्याक आमी सुखी आसच्याक संतोश भरीत आसच्याक साल्वासांव आमचें जावच्याक आनी अशें आसता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळोवया जेजू खंयच्या तरान आपल्या जिवितांत हेर आमकां इशारो दिता कितें
संबंध आमचे कशें रोसून हाडी जाय, संबंध आमी कशें दवरी जाय. पयल्यान पयलें जेजून म्हणलें उतरां जुआंव सोंजल 13 अध्याय 13वी वळ 13 जुआंव 13 अध्याय 13 वळ एकामेकाचो मोग करा, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या तसो एकामेकाचो तुमी मोग करूंक जाय. तातूंत जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग करा. आज आमी दुस्मानाचो मोग केलो जाल्यार आमकां दुस्मान म्हूण नात, तितलेंच ताचो अर्थ इतलें. तुका दुस्मान म्हूण आसोंक नजो, दुस्मानाचो तुवें मोग करूंक जाय. आनी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणटा आसतना आमचे थंय क्लासिफिकेशन आमी करता. ही म्हणजे मोगाचो इश्ट, हे मोगाचे इश्टीन. तर उरल्यांक ऑलरेडी तुवें क्लासिफिकेशन करून जालें, ती म्हजी न्हय म्हणल्यार बरी. ह्या संवसारांत बरो संबंद रचता आसतना सोम्याच्या संबंदा सांगता लक्ती करूंक जाय. तर हर एकल्याकय आमी बऱ्यातनां लेखूंक आसा, हर एकल्याचोय मोग करूंक आसा. हर एकल्याचो समानतेन मोग करूंक जाता गे म्हणून आमी थोडे फावटी तर्क केलें जाल्यार खंडीत जावन जाता. कित्याक सोम्यान हर एकल्याचो मोग केलो, ताच्या दुस्मानाचो मोग केलो, ताका अपमान केल्ल्याचो मोग केलो, ताका अवमान केल्ल्याचो मोग केलो, ताका अनावश्यक हांगा जावन थंय व्हड व्हरन ताका जीवशी मारल्या त्या मनशाचो ताणें मोग केलो, पातक्याचो ताणें मोग केलो. ही पातकी म्हणून तांकां पयस धाडूना, पातके म्हूण सयत ताणें तांकां दाखोवन दिवना. तो म्हणा लागलो गुन्यांव हांव तुजे वयर मांडिना, गुन्यांव मांडिना. कित्याक तूंय म्हज्या मोगाचें, तुजो हांवें मोग केला म्हणटा तो, तुजो हांवें मोग केला. पातके त्या स्त्रीयेक प्रज्वारपणान सांपडल्या ते स्त्रीयेक तो म्हणटा तुजो हांवें मोग केला, वच आनी पातक करिनाका. पातके स्त्री ती, आनी ती ताचे लागीं येवन आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुता आसतना ताका कळीत आसलें ती पातके म्हण, पूण ताणें ना म्हणो ना. जेजूचो मोग तसलो मोवाळायचो, काकुतीचो. हर एकल्या वयर ताणें दिश्ट लायता आसतना काकुतीची दिश्ट ताणें लायली विथ मर्सी. आनी तसली दिश्ट हर एकल्या वयर ताणें गुंडयल्ली जावन आसा. थोड्यांक मात्र न्ही, हर एकल्याक ताणें दिल्लें जावन आसा. तें आसता जेजू आपल्या जिवनांत जें कितें करता त्या प्रमाणे ताणें आमकां दाखोवन दिलां, सांगोन दिलां. त्या खातीर तो म्हणटा जें कितें हेरांनी तुका करूंक जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय त्या प्रमाणे तुवें हेरांक करूंक जाय. तुका गौरव दिजे म्हणून तूं चिंताय तर तो गौरव तुवें घेवंक फावो जायचे. तर तुवें हेरांक गौरव दिवंक जाय. तुका हेरांनी बरें करीचें म्हूण चिंताय तर तुवें हेरांक बरें करूंक जाय. जाय तें बरेंपण करूंक जाता. मुगेच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत सोम्यान दिल्लो तो व्हरतो संदेश, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां हरकत कांयच ना. पूण आमी वर्गीकरण करता पळय, क्लासिफिकेशन करता पळय, त्या दाळा आमी कितें करता, आमी थोड्यांक सेग्रिगेट करता, भायर घालता, थोड्यांक भितर दवरता. त्या देखून आमच्या जिवनांत मोग म्हणटा आसतना हर एकलोचो आमी करूंक आसा. त्या खातीर पापा फ्रांसीस म्हणटा तो तुजो भाव या भयण तें तुवें लेखूंक ना तर तो तुजो दुस्मान, तो तुजो दुस्मान. इतलेंच पापा फ्रांसीसा म्हणचें ताच्या वर्त्या शिकोवणेंत. तो या तुजो भाव आनी भयण तुवें एक भाव या भयण जावंक जाय, भयण जावंक जाय, तुवें एक भाव या भयण जावंक जाय. तो चिंचे मात न्ही, तुवें जावंक जाय म्हणटा तो. आनी अशें आसता जेजून आमचो आनी हर एकल्याचो मोग केल्ल्या बरी आमी हेरांचो मोग केलो जाल्यार आमचे थंय हांव एक भाव या भयण जावंक पावतालो आनी पावतलीं. आनी तेन्ना म्हजे थंय दुस्मानकाय म्हणली आसची ना. केन्ना दुस्मानकाय म्हणली तुजे थंय ना तेन्ना तुका कांयच उणें जावचें ना. तुका कांयच उणें जावचें ना. कित्याक हर एकली तुजी जावन आसात. ह्या संवसारांत जे देवान रचल्या हर एकी जिवी वापरबायची देवाची जावन आसा. आनी तुवें त्या जिवीक घेतलें जाल्यार प्रत्येक मनशा कुळाक तुज्या वर्ता जिवितांत तुवें घेतलें जाल्यार संपूर्ण तरान तो तुजो जाता आनी तुका जाय जाल्लें बरेंपण सदांच लाभता. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार जेजूच्या जिवनांत बरो समारियागार, लुका सुवांजल 10 अध्यायांत आमी पळयता बरो समारियागार.
जुदेव थंय पडो नासलो. समारियाच्यांक आनी जुदेवांक जायतो तापास आसलो. जुदेव समारियाकार कांयच न्ही देवाचे ते मनीस न्ही म्हणून लेखताले. अशें आसता त्या समारियाकारान पडल्या जुदेवाक वचोन पळय जाय तर ताचे थंय कसलो तो व्हरतो मोग देवाचो आसलो. तसलो मोग आसल्या देखून मात्र आपणाक कांयच न्ही आमी देवाची भुरगीं न्ही म्हणून लेखिल्ल्या समारियाच्यांक ताणें कितें केलें, ताणें वचोन जुदेव जाल्ल्या ताका पडो नासल्या गायेल्ल्याक ताका वचोन आपडलें, ताका उखल्लें, ताका बरें केलें आनी ताच्या जिवनांत कितें सगळें ताका करूंक आसा तें सगळें त्या जुदेवाक ताणें केलें. तर एक बरो समारियाकार जेजू प्रमाणे आपुरबायतारान आपल्या सगळ्या आस्तीत समारियाकाराक मात न्ही हर एकल्याकी म्हणलें दाखोवन दिता. आपणाचो मोग हर एकल्याकी म्हूण तो दाखोवन दिता. आपणाचो संबंद हर एकल्या थंय आसा. हर एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मल्लो आपणाक संबंद आसा. हर एक जिवी ह्या संवसारांत जल्मली आपणाक संबंद आसा म्हणटा फ्रांसीस ऑफ असिसी. आनी फ्रांसीस असिसी आपल्या जिवनांत हर एका वस्तूंक जिवींक हर एका वस्तूंक आपुरबायतारान तो समजोन घेता आनी तो जावन आसा देवाचो व्हरतो मोग ताचे थंय उपसल्लो. एक बरो समारियाकार त्या वाटेर वेता आसतना ताणें हेरांनी सोडिल्ल्या पर्यंत ताणें सोडलें जाल्यार हो जुदेव मरण पावता. तो प्रामुख्यता दिता ताच्या जिवाक. ताच्या त्या थंय पडनासतना गायेल्ल्या ताका व्हरून शुश्रूशा करता आसतना ताका बरें जाय ताचो मोग ताणें केल्ल्या देखून ताका तो व्हरून गेलो. तशें बरो समारियाकार आमकां एक आपुरबायची शिकवण दिता आनी आमी हर एकल्याचो मोग करूंक आमकां आपयता. तिसरें आमी पळयलें ग्रेस्त मनीस आनी लाजर. ग्रेस्त मनीस आनी लाजर. ग्रेस्त मनशाच्या त्या बागला लागीं लाजर राखूनूच आसलो. ग्रेस्त मनशाचे एका रितीर आमी पळयलें जाल्यार ताची सूख ना म्हण येत. कित्याक तो ताचे ग्रेस्त घेत आसलो, खातालो, जेवतालो, गमाते मारतालो. पूण ताची सूख कितें म्हळ्यार इनडिफरंट एटिट्यूड टुवर्ड्स द पुअर. त्या लाजर त्या दुबळ्या मनशा थंय ताणें कांयच दाळाय दाखोवना, दिश्ट सयत घालूना. ती ताची सूख जावन आसा. त्या देखून आमी पळयलें जाल्यार आतां जायते ग्रेस्त मनीस आसात ते म्हणोंक पुरो इतलो दुबळो लोक आसा हांव कितें करूं साकूं. तुका देवान कितें करूंक विंचलां, तुका कित्याक तें दिलां तें तुका कळीत आसा जाल्यार खंडीत जावन कितल्या जाणांक तुका कुमक करूंक जाता तितल्या जाणांक तूं कुमक कर. हांगा पळया ग्रेस्त मनशान कुमक करनातल्यार कांय तितलें हांगा कांय आपावत घेवना ताचे वयर. जाल्यार ताचो आपावत कितें म्हळ्यार ही डीड नॉट शो एनी कन्सर्न सेन्सिटिव्हिटी टुवर्ड्स द पुअर मॅन. त्या दुबळ्या मनशा थंय कांयच ताणें दाळाय आनी मोळाय दाखोवना. त्या देखून त्या मनशाक ताणें दाळाय दाखयनातल्या देखून ताणें कितें केलें, ताका सेग्रिगेट केलें. आपणाचें एक वर्गीकरण करून घेतलें. ह्या मनशाक आनी एक म्हूण चिंतलें. त्या वेळार विविंगड जावन तो पयस गेल्लो जावन आसा. आनी चवथें आमी पळयलें जाल्यार माथेवस एवंजल चॅप्टर 25 आमकां म्हणटा तुवें कितें केलां त्या तुज्या करण्या प्रमाणे तुका सुखांत ते म्हळ्यार सर्ग या यमकोंड. यू वील बी कंडेम्ड टू डॅमनेशन म्हणटा बायबल. तशें जाल्यार कश्टाच्या उज्याच्या कोंडाक तुका उडयतले. कित्याक म्हळ्यार तुवें जें कितें हेरांक केलां त्या प्रमाणे तुवें तांकां केलें जाल्यार बरें केलें जाल्यार तुका तें मेळटलें. आनी कितें आमी पळयता आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक कोप शेळें उदक तुवें दिलें जाल्यार म्हज्या भावाक आनी भयणीक तें म्हाकाच तुवें केलें म्हणटा तो. म्हज्या ल्हाना भावांक तुवें कितें केलां तें म्हाकाच तुवें केलां. आनी त्याच प्रमाणे आज आमी पळयलें जाल्यार म्हज्या जिवनांत कितलीं भाव आनी भयणी आसात आनी कितलीं दुस्मानां आसात. पयलें म्हणल्या पर्यंत एक दुस्मान आसल्यार इट्स अ बीग क्वॉन्टिटी, इट्स अ बीग मेजर. एक दुस्मान आसल्यार त्या देखून आमकां दुस्मान म्हणलें आसोंकूच नजो. त्या दळा कितें जाता
हांव आनी एकल्याक एक भाव या भयण जाता. हांव एक भाव या भयण. फ्रातेल्लो तुती आमी सगळो भाव भयणी म्हणलें एक भोव अपुर्वाचें परिपत्र बाब साहेबान दिल्लें आसा आनी तें परिपत्र संप्रांत आस्सेच्या वर्त्या मेटा आनी तो चलयल्या देखून ताका तें साध्य जालें. कित्याक फ्रांस आस्सीसी हर एकलें की भाव या भयण म्हण लेखतालो तेंच निदर्शन बाबा फ्रांसिसान घेतिल्लें जावन आसा. ताचें तें नांवूय अपुरबाय तरान ताणें घेतिल्लें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें फ्रांसीस आस्सीस दुबळो खालतो जावन आसलो. हांवें त्याच दुबळ्या खालत्या जिवनांत म्हजें पापलपण हांव सदांच जियोंक आशेता म्हूण ताणें तें नांव घेतिल्लें जावन आसा. मदर तेरेसा कितें म्हणटा पळया, मदर तेरेसा म्हणटा हांव तुमची आनी तुमी म्हजी. आतां आमच्या जिवनांत आमी पळयल्यार हांव तुमचो तुमी म्हजी. तसलें एक चिंतप आमच्या जिवनांत सदांच येवंक जाय. ह्या रेतीर मंदिरां दैवीक कोकुच्या रेतीर मंदिरां येवची हर एकली ती म्हजी आनी हांव तांचो. हांव तांचो गी म्हूण हांव केदाळे क्वेश्चन विचारना. कित्याक म्हळ्यार केन्ना हांव तांचो ती म्हजी जाल्यांत ऑटोमॅटिकली हांव तांचो जाता. म्हाका आयले हर एकी आमच्या देवस्थानाच्या वर्त्या आत्मीक कार्यांक जावं दी, रेतेरीक जावं दी, हेर कोणी हांगा येतात जावं दी, या म्हाका खंय गेल्या कडेन मेळिल्लीं जावं दी, हांव कोणाक संवाद करता जावं दी, ती सगळीं म्हजी भाव या भयण. ती भाव या भयण जाल्यार मात्र म्हजे थंय तसलो बरो संबंद रचूंक जाता. ना थंय आमकां जायना. एका वेळा हो म्हजो भाव आनी भयण म्हणून हांवें चिंतलें जाल्यार त्या वेळा म्हजे थंय संतोश येता, म्हजे थंय समाधान येता, म्हाका जायतें बरेंपण मेळटा आनी म्हज्या भावा आनी भयणी सांगाता एक जावन जियेत आसतना म्हजे थंय कम्युनिटी फिलींग येता, दायळां येता, मोळां येता, सगळीं येता. कित्याक हो जावन आसा म्हजो भाव आनी म्हजी भयण. आनी हांव तांकां एक भाव आनी भयण जाता आसतना म्हजें थंय जायतें बरेंपण उपसून येता, उपसून येता. त्या खातीर आमी म्हणटा एकाद वेळा तो म्हजो भाव या भयण न्ही म्हूण जालें जाल्यार कितें जाता, आमच्या थंय तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जायना. हें आमचें आज प्रॉब्लेम जावन आसा. पळया आज जायतीं जाणां कितें करतात गे म्हळ्यार हेरां संतोशांत आसतना, हेरां बऱ्यान आसतना, हेरांचें जिवन बरें जातना संतोश पावना. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो भाव या भयण न्ही, ती म्हजी भाव या भयण न्ही. बाबा म्हणटा तो तुका भाव आनी भयण जावंक जाय, भाव आनी भयण जावंक जाय. तुवें ताका एक भाव आनी भयण जावंक जाय. तुवें ताका एक भाव आनी भयण जाता आसतना ताच्या संतोशांत तूं वांटेली जाताय, ताच्या संतोशांत तूं संतोश पावताय. ना जाल्यार कितें जाता, तुका मोसोर भोगता. आमचे आज बेजीक प्रॉब्लेम इज दीस. बेजीक प्रॉब्लेम आमच्या जिवनांत हेरांनी बरें जाल्यार आमकां पळोवंक नाका, हेरांक एप्रिशिएट केल्लें आमकां पळोवंक नाका, हेरांक ताचे विशयान बरें उलयल्लें आमकां पळोवंक नाका. त्या देखून आमी कितें जालें म्हणटा तो तितलो बरो जाल्यारय म्हणल्यार अक्षण जालें, जाल्यारय म्हळ्यार कालें, जाल्यार म्हळ्यार हो मनीस सारको ना म्हूण आमच्या मतींत ऑलरेडी आमी हेरांच्या मतींत घालच्याक प्रयत्न करचे. तर हेरांक न्ही संतोश पावतना, हेरांक बरें जाताना, हेरांच्या जिवनांत अभिवृद्धी जाता आसतना, हेरां उंचल्या मट्टार पावता आसतना आमी संतोश पावल्यानंतर हांव तांकां एक भाव या भयण जावंक पावता. भाव या भयण म्हळ्यार भाव या भयणीचो संबंद कितें? भाव या भयणीचो संबंद मोगाचो असो अर्थ. मोगा संबंद तो, रक्ताचो संबंद तो. तर क्रिस्तांव समर्थेंत आसले हर एकी म्हाका भाव आनी भयण. आमचें कितें प्रॉब्लेम गे म्हळ्यार आमी जायतीं जाणां मागण्याच्या ग्रुपांत आसता, जायतीं जाणां आमी मागता, जायतीं जाणां आमी आत्मीक देवास्पण आपणावच्या खातीर रेतेऱ्यो जावं दी, आराधन जावं दी, मिसाचें बलिदान जावं दी, शिकोवण जावं हर एकाक आमी वेता, तें बरें, वेचें बरें. पूण गेल्यार पावना तें तुवें तुजें थंय घेवन तुजें थंय आसलें सगळीं कालमाश आनी काळबण आनी वायट आनी खोटे येवजनां सगळीं सोडूंक जाय. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमचें सगळीं कार्यां
आमच्या वडपणा खातीर जातात, आमी व्हड मनशांच्या खातीर जाता. थोडे बडे पयशांच्या फायद्या खातीर थोडे मनशां ते कोटे तांणी शिकोवन दिवची शिकोवन करेक्ट न्ही म्हूण गोत्तू जाल्यार सयत तांकां अवकाश दितात, कित्याक तांचे तो तांकां लाभ येता. कसलो लाभ आनी कसले आमचे चिंता पण म्हाका कळीत जायना. आमच्या रेतेर म्हाका एकली मेळोंक आयिल्ली एकली स्त्री म्हणा लागली, ते थोडे दुसऱ्यान चिंतात फादर, आमी आत्मीक तरान बळवंत जावंक पळयलें जाल्यार तांणी आडखळ हाडची, कित्याक गे म्हळ्यार तांकां आमी करचें तें देवाचपण बरें दिसना जावंक पुरो. तांकां बरें दिसता की ना गी आमकां पडोन वचोना, आमी वाडटा आत्मीक तरान तें आमकां गरजेचें जावन आसा. थोडो मनीस आपल्या स्वार्था खातीर अनंत तरान स्टेज उपयोग करता. थोडो मनीस आपणे हेरांक व्हडलो म्हूण दाखोवच्या खातीर स्टेज उपयोग करता. थोडे मनीस कळीत आसोनी हेरांच्या नदरेंत ते वायट म्हूण जालें जाल्यार आपणाक फायदो आसा, फायदो जोडच्या खातीर तांकां स्टेज उपयोग करूंक दिता. त्या देखून आमी थोडे बडे मात न्ही हर एक फावटी आमी चिंतून पळय जाय, हे आनी करचें देवाच्या कुशकाल आसा गे. या हो मनीस एक भाव या भयण जावन देवाक वर्त्या तरान पदवी आनी ताच्या महिमेक ओगळीक दिवंक पावोगी करता गी. या आपल्या फायद्या खातीर करता, आपले बिझनेस वाडोवच्या खातीर करता, आपूण पॉप्युलर म्हूण दाखोवच्या खातीर करता, आपूण थंय म्हाका थंय आपय जाय हांगा आपय जाय म्हणल्या खातीर करता. तें आमी पळय जाय. पयल्यान पयलें आमी पळयलें देवाचें मिसांव आपुरबायेचें. देवाचें मिसांव ताणें आमकां दिल्लें तें ताचें मिसांव मुखारसून व्हरच्या खातीर. आनी तें मिसांव मुखारसून व्हरचें तर हांवें म्हजो ताका एक भाव या भयण जाता आसतना म्हजें थंय समाधान आसूंक जाय, संतोश आसूंक जाय, उल्हास आसूंक जाय. म्हजी उतरां, म्हजी मोळाय, म्हज्या त्या तोंडान येवच्या हर एका शब्दांत तसलो एक सकत पावर आसूंक जाय. आनी तशें आसता आमी कितें करूंक शकतलें, वी वील हील द वर्ल्ड, हील द पीपल, हील द वर्ल्ड म्हूण मायकल जॅक्सनान एका अपुरबायेचें सॉंग घडयलें आसा, पद घडयलें आसा, हील द वर्ल्ड. आनी त्या पदान तो म्हणटा, हर एकल्यानी आमी एकामेकाक भाव आनी भयण जाल्या जाल्यार वी कॅन हील द वर्ल्ड, वी कॅन हील द वर्ल्ड. आनी तशें जावच्याक आमकां आमी कितें करचें, आमकां रिपेर करी जाय. फ्रांसीस असिसीक एक संदेश म्हणलो, गो अँड रिपेर माय चर्च, म्हजी पवित्र सभा हातूंत दुरस्ती कर. आनी पवित्र सभा दुरस्ती करी जाय तर ताका कळीत आसलें आपण बलिश्ट जायचे, बळवंत जायचे. खंयच्यान? कुडीन न्ही, आत्म्यान, आत्मेक सक्तेन, देवास्पणान आपण बलिश्ट जायचे म्हूण कळीत जालो. फ्रांसीस असीस संपन्न तरान देवा थंय एक जाता, देवाचो अर्थ मोग करूंक तो पेसाडटा. आनी चड आनी चड मापान कितें करता, आपल्या जिवितांत देवाकच तो फटलोवन घेता, आरयता. आनी त्या देखून तो पयलें आपणाकच रिपेर करता. आमी हेरांक बरें करच्या पयलें आमकांत बरें करून पळोवंक आसा, आमच्या जिवान बरें करूंक आसा, नितळ निर्मळ करूंक आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, वैजा पयलें तुकात गूण कर, वच आनी गूण कर. हांव एक भाव आनी भयण हेरांक जायचे जाल्यार म्हजें थंय तसलें वर्गीकरण आसूंक जायना, क्लासिफिकेशन हांवें करूंक जायना, विंगड पंगड करूंक जायना, विंगड ग्रूप कर्ण जियोंक जायना. हेरां थंय मोसोर हगे दुस्मानकाय ताणें बरें जाताना म्हाका पळोवंक जायना. म्हज्या जिवनांत हांव तांचे विशयान नाका जाल्यार अपराध मांडटा, नाका जाल्यार कुल्पां करता, नाका जाल्यार अपमान करता, नाका जाल्यार गॉसिप करता. तेंच ना कितें जाता, हांव एक भाव या भयण जावच्या बदलाक हांव एक दुस्मान जाता. दुस्मान जावच्याक आमकां सम्यान आपोवना. ताणें म्हळां, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. ताणें कसलो मोग केला, आपलो जीव रिस्केर घालन, आपलो जीव कुर्सार भेटोवन त्या कुर्सांत हांव सयत ताणें सकला पळयत आसतना ताका दिसलें ते दोळे, काकुतीच्या दोळ्यांनी ताणें हेरांक हर एकल्याक तांचे वयर काकूळ दाखयली, काकूळ पासारली,
खाक लोटताची त्याच्या दोळ्यांत हांव देवली म्हणून सांगयत आमी कित्याक तसलें बरेंपण ताणें दिल्लें आसता कश्टत आसतना ते कुर्चार उमकळटा आसतना ताचें धैर्य ताचो तो मनोभाव ताचे ते एटिट्यूड्स पळयता आसतना सगळे देवाच्या वर्त्या मोगान तो बरयलो हर एकल्याकी आपणाची भाव आनी भयण म्हूण लेखिल्लो त्या देखून तो म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण देवाच्या उतरा काल चलोवन ताची खुशी करता तो जावन आसा म्हजे भाव या भयण आनी म्हजी आवय सगळी म्हजी तर आमी हर एकल्यांनी क्रिस्तांव म्हणून एक धर्म घेतला तर तो क्रिस्ताचो धर्म आमकां संतोश दिवंक पावचो ना आमी त्या धर्मांत संतोश हाडी जाय तर हांव एक भाव या भयण जावन हेरांचो मोग करता हेरांक पावता हेरांच्या जिवनांत तांच्या संबंदांत हांव एक जाता वर्गीकरण म्हजें थंय ना सगळां म्हाका एक द होल वर्ल्ड इज माय क्लॉइस्टर म्हणटा सान फ्रांसीस असीस होल वर्ल्ड इज माय क्लॉइस्टर म्हाका इतिमिती ना कित्याक म्हाका बाउंड्री ना हर एकलोय म्हजोत जावन आसा म्हजेंत जावन आसा ती सर्वां म्हजींत म्हणलें एक भगप आमचे थंय आयलें तर खंडीत जावन पापा फ्रांसीस कितें म्हणटा तुवें एक भाव आनी भयण जाय त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणीय कितें म्हणटा म्हणून तकली आटोवन त्या विशयांत चिंता करूंक वचनाकात त्या विशयांत तर्क करूंक वयची गरज ना कित्याक म्हळ्यार तांचे मायंड तांकां आनी एकलो भाव आनी भयण जावंक पुरो पूण तुका थी तुजो भाव आनी तुजो भयण जाता आसतना तुजे थंय दुस्मान म्हणलो ना दुस्मान पयस गेल्लो जावन आसा ह्या खातीर सोम्याच्या वर्त्या आदारान बरोवंक सोम्याच्या मिसां मुखारसून व्हरूंक मुंडारसून व्हरूंक जाय जाल्यार सर सकत ताणें आमकां दिल्या आमी हर एकल्यांनी हो संवसार बरो करूंक प्रयत्न करीत जाय म्हजो धर्म हांवें विंचला तर क्रिस्तांव म्हणून हांव आसा तर क्रिस्ताचें जिवन हांवें तुमच्या मुखार दवरलें 4 पॉयंटांनी हांवें दवरलें आसा हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरें तुवें एकामेकाचो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय बरो समारियाकार आनी थंयच क्रेस्त मनीस आनी दुबळो लाजार एक भिकारी जावन ताच्या दारा लागीं राखता पूण हो क्रेस्त मनीस गण्य करिना ताचे दिश्ट घालिना चवथें जो कोण देवाच्या कुशेकाल चलता ताच्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक जें कितें दिता आपल्या कुमकेंत तो ताका आदार जाता तो ताका सजनाच्या जिविताची वाट उक्ती आसता आनी जो कोण त्या प्रमाणे चलना त्या प्रमाणे तो हेरांक बरें करिना हेरांक भाव आनी भयण जायना ताणें त्याच सजनाच्या उज्याक पाव जायचे पडटलें म्हणटा स्वामी त्या देखून आमी चॉयस इज व्हेरी क्लियर सजनाच्या सुखाक आमी वचत जाय तर हांव हेरांक एक भाव या भयण जावंक जाय डॅमनेशन कंडेमनेशनाक या त्या शिक्षेक हांवें लागू जायचे तर आनी एक वाट हांवें दुस्मान जावंक जाय म्हजे थंय मोसर हगे राग नाका जाल्ले सगळे वायटाचे खरण्यो रक्तमासाच्यो वंदवण्यो म्हजे थंय त्या प्रमाणे हांवें जियेलें जाल्यार त्या शिक्षेक हांवें वळख जाय आमकां पापा फ्रांसीस म्हणटा तुवें एक भाव या भयण जाय या दुस्मान जाय चॉयसीस युवर्स केंचे तुमकां घेवंक आसा केंच्या तरान तुमचें जिवन मांडून हाडूंक आसा त्या प्रमाणे मांडून हाडटना सरस्वती देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आमकां जायतें बरेंपण तो दिवं दी आनी तसलें बरें मोन आमकां दिता आसतना हांव एक भाव या भयण जावं जियेत आसतना खरो संतोश भोगूंक देव आमकां पाव करता विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक आनी आमकां सर्वांक जाय जाल्यार वर्ती बेसांवां तो दिता आसतना सोमेच्या वर्त्या आदारान सोमेच्या मोगांत आमी सदांच बरया सरस्वर आमच्या मोगाळा बापा आमी तुजी भुरगीं तुजे सांगात आसा हांव सोम्या आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवचें हागे तुवें आपयलां सोम्या तुज्याच उतरांत आमी जायते बरेंपण येदोळ आपणायलां आनी कितेंच उतर आमच्या थंय चिरोन घेवन कार्यरुपी करून आमचें जिवन सुपळ कर नंदन कर वापरपाचें कर परमळीक कर परजळीक कर तुज्या वर्त्या जिवितांत तुवें म्हणलें कोणेय एक दिवो पेटोवन तो कळशेपणां लिपोवन दवरिना तो उजवाड दिवचे हागे वापरपाचे तरान मुखार दवरता या वयर दवरता आनी त्या प्रमाणे तो उजवाड दिता सगळ्यांक जाय जालो प्रकाश तो दिता आमी प्रकाश बरे जावच्याक आमच्या जिवनांत
जायतें बरें म्हण दी पवित्र आत्म्या सगळ्यात आमच्या थंय वाडोवन दी तुज्या अमले रक्तान आमकां धुवन काड हर एकल्याक धुवन काड कोण सगळे कश्टां आसा नश्टां आसा कोण सगळे पिड्यांत आसा वळवळ्यांत आसा तांकां तुज्या वर्त्या अमले रक्ताचो शिवर थंय जावं दी तुज्या अजापाचें अजापां आमच्या सर्वांच्या जिवनांत जावं दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.